हे कोविड एपिडेमीक ऑन आसतना गोंयच्या लोकांक त्रास जावंक जायना आनी आमचे गोवा मेडिकल कॉलेजाचे जे फंक्शनींग आसा हे सांगपाक हांवें आज तुमच्या मुखार आयला. आमी एक अशी सिस्टम केल्या की जर एखादो मनीस मेडिकलान आयलो तो कॅज्युअलिटी कडेच ताका आमी फर्स्ट स्क्रिनींग करता. ह्या फर्स्ट स्क्रिनींगाचेर आमी ताका 4 प्रश्न विचारता आणि ताका जर ते प्रश्ना भितर जर इवन 2 प्रश्न खरे असले जाल्यार ताका आमी सेपरेट ओपीडीन धाडटा, ताका फ्लू ओपीडी म्हणटा. आणि जेका हे प्रश्न नेगेटीव आसा 4 प्रश्न तातूंत आसा जोर येता, थंडी जाल्या, ट्रॅव्हल केला आणि हालींच्या दिसांनी कोणाक कॉन्टॅक्ट आयला हे विचारता आमी आणि ताका आमी अकॉर्डिंगली प्री कॅज्युअलिटीन धाडटा. आता ह्या प्री कॅज्युअलिटी म्हणजे कितें? प्री कॅज्युअलिटीन जे मनीस रेग्युलर बॅकेक हे क्रॉनिक पेशंट्स आसा तांकां आमी थंय ट्रिटमेंट दिता. आणि जे 2 प्रकारचे पेशंट येता, एक वॉक इन येता आणि एक ट्रॉलीचेर येता. हे ट्रॉलीर येता जे पेशंट आसा तांकां आमी कॅज्युअलिटीन व्हरता आणि ट्रिटमेंट दिता आणि जे वॉक इन आसा तांकां प्री कॅज्युअलिटीन ट्रिटमेंट दिवन धाडटा. आता ही दुसरी सायड आसा ती जे पेशंटाक थंडी खोकली आसा तांकां आमी स्पेशल फ्लू ओपीडीचेर चॅक करता आणि थंयच्यान तांचो जर डावट आसलो जाल्यार तांकां आयसोलेशन वॉर्डान दवरून तांचे फूल चॅकअप जाता, थंय ट्रिटमेंट जाता आणि असे खुबशे पेशंट टेस्ट नेगेटीव आयले की ते घरा वयता. सो ही आमची एक सिस्टम आमी घातला. आमचे सद्या जे टेस्टिंग आसा ते एकदम बरें वयता. डेली आमी 30-40 टेस्ट करून पळयता आणि अकॉर्डिंगली टू दीस अजून तुमकां सांगता सद्या तरी गोंयान आफ्टर 3 एप्रील एक सुद्धा केस पॉझिटिव्ह मेळूना आमकां. आणि आमच्या कडेन सद्या जे केसी आसा ते 4-5 केसी आसा अंडर आयसोलेशन. सगळ्यांचे टेस्ट नेगेटीव आसा. गोवा सेफ आसा आणि हाका लागून गोवा सेफ दवरपाक तुमी सगळ्यांनी एकठांय जावन मेडिकल कॉलेजाक मदत करची ही माझी नम्र विनंती.